माझे नाव चंद्रमोहन नासनूरकर आणि नासनूरकर ज्वेलर्स या नावाचे आमचे शॉप मारता शॉप नंबर 27. रात्री 2 ते 12 ते 2 ह्या दरम्यान कोण तरी आमच्या वयर माझे हें आसा फर्स्ट फ्लोर आहा थंयसून म्हाजी बरी हेवी गेट आहा ती हेवी गेट बरी तोडून त्या भितर येयला ते आमकां सगळ्यो मेळ्ळा पुलिसां व्हडलो लांब जवळ जवळ 6 फुटांचेर ते कटावणी मेळ्ळा त्या पुलिसांनी सगळे घेवन गेला आठवडी बी सगळे घेवन गेल्ले पुलीस आनी आमी सकाळीं 10 गेल्यानंतर आमकां कळ्ळें की अशें हें जाल्ल्यान हांव भितर हें चोरी जाल्या म्हणून सो तीन एक जाण आसले आमकां दिसल्यात म्हणून सांगल्या बरी आमची पुलिशेन काडलें इन्वेस्टिगेशन पुलीस चालू आहा तेंची कितें कितें फुटेज आमची घेवन गेल्यात ते नेमके म्हणजे आमची सगळी सिल्वर आसली ती सगळी खूब सिल्वर आसली आनी थोडी आमची कितें आसा सगळी सेटींग जायना म्हणून आमकां मातशी ती भायर उरता तेन्ना ती सगळे कितें डिस्प्ले आसले ते आमचे ते घेवन गेले पुलिसांक पयलें जाता तितके चोरांक घट धरपाचें आनी तेणें आमचे कितें चोरी गेल्या पळय तितके आमचे रिकवर करून दिवपाचे बेगींतल्या बेगीन. नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक रायट नाव आसात आमी म्हापशा मार्केटान आनी हाली राज्यात जी आसा त्यो चोरयेच्यो ज्यो केसीस आसात त्यो वाडत आसा आनी स्पेसिफिकली नॉर्थ गोवान जर आंकडो ह्या चोरयांचो पळयशीत जाल्यार तो रायज जायत आसा. कालच्याच दिसान खंय अशें जर डिफरंट जाग्यार पळोवपाक गेले जाल्यार खंय तरी कोणाचो मंगळसूत्र मारलो कोणाच्यो चेनी आणि कितें पयशे अश्यो चोरयो ज्यो आसात राज्यांत त्यो जायत आसा. आणि कालूच राती एक 1:30 ते 2च्या सुमारास म्हापशा मार्केटान जे फ्रूट मार्केटान जो सारको मुखारूच जो पयलो शॉप आसा नासनोडकर ज्वेलर्स हांच्या शॉपाचेर चोरी जालेली आमकां दिसून आयली. शॉप ओनराचें म्हणणें अशें आसा की म्युनिसिपालिटी कडल्यान जे खांबे लायटीचे स्ट्रीट लायट्स जे घातलेली गेला त्या खांब्याचो आधार घेवन हो जो चोर आसा ताणें ह्या शॉपार भितर एंट्री मारली आणि शॉपार एंट्री मारून त्या जे शॉप ओनराचे म्हणजे शॉपा वयले जे लाखो रुपयांचे भांगार आसा त्या भांगार हांगासल्यान चोरून व्हेलेले आसा. हेची फुडली जी कारवाई आसा ती म्हापसा पुलिसांनी केलेली आसा आणि फुडली जी इन्फॉर्मेशन आसा ती आमी तुमकां दितले. माय गोवा नेटवर्क खातीर म्हापशेच्यान हांव बिना मात्रेकर.